खांडेपारच्या MIBK हायस्कुलात चोरी 2,80,000ची कॅश चोरांनी व्हेली। 10वीच्या भुरग्यांची एग्जाम फी एकठांय केल्ली ती व्हेली। चोरांनी पुरावे उरपाक जायना म्हूण CCTVचो DVRूय व्हेलो। There is a robbery in the school. He said that door of the office is broken and open, and they took whatever cash was there inside the tables and the safes. Around 2.5 to 2.8 lakhs of rupees have been taken away by them. But that much cash is... Those were the fees collected from the students to pay to the board. टिफ्ट केला ते बरी प्रोफेशनल आसा, कारण तेंच्यांनी पयलीं म्हणटाचे जे प्रूफ ID प्रूफ हे करपा लागून म्हणजे लिपोवपा लागून तेणी DVR हे केल्लो आनी DVR बरोबर डिस्कनेक्ट केल्लो आसा, काय कट बी काय करूना, म्हणजे ते प्रोफेशनल म्हणून कळटा। दुसरे कडेन म्हणल्यार ही जी फीज म्हणजे 2,80,000 सुमार आसा फीज, ती भुरग्यांनी ह्या दिसांनी कितें SSC बोर्डाचे भुरग्याची हें आसा, SSC कोण स्टुडंट्स आसा तेंची फीज कलेक्शन आसलेली। आतां कितलेशेच भुरगे आसा हितून आसा 10th भुरगे आसा आनी कसली फीज आनी सगळी ती एकठांय आयल्या। खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।